नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। सरकार जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हो सरकार घडोवपाक आमी स्वखुशेन मत दितात, आमीच तो घडोवन हाडटा। जितलो दादल्यांचो वांटो आसा हे सरकार घडोवपाक तितलोच आमच्या बायलांचो आसा, पण आमच्या बायलांचो आवाज सरकार पर्यंत पावता? आमचे वेगवेगळे प्रश्न जे आसा हे सरकार पर्यंत पावतात? आमचो आवाज ते आयकतात? आज आमी हांगासर तुमचे कडेन मत मागपाक येवंक ना, जाणून घेवपाक आयला तुमचे प्रश्न, तुमचे हावेस। ह्या पितृसत्ताक समाजान जेन्ना दादल्यांचें वर्चस्व आसता, दादल्यांचें चड आयकप जाता, ह्या समाजान बायलांचें आयकतात? जाणून घेवपाक आयला तिचें मत। लोकांच्यो समस्या आनी तांचे प्रस्न सरकार आनी समाज माध्यमां मेरेन पावोवपा खातीर हो आमचो प्रवास। ह्या प्रवासात आयज आमी पावल्यात गुळेली 70। गांजे गुळेली हो तसो गांवगिरो वाठार। समस्या कितल्योश्योच, कितलीशींच वर्सां ह्या समस्यांकडे कोणेनूच लक्ष दिलें ना। प्रशासन आनी सरकाराक वेळ ना काय कितें? पळोवया लोकांचें म्हणणें, आयकुया तिचें मत। 70 गांवांचो वाठार सत्तरी आनी ह्या सत्तरी तालुक्यान एका ल्हानशा गांवान आमी आयला। तो गांव आसा गांजेम। गांजेम गांवांतल्या बायलांचे प्रश्न, तांच्यो समस्या आयकूंक आयल्यात, जाणून घेवपाक आयल्या, विचारपाक आयल्यात तांचें मत। आमच्यो बायलांच्यो सरकारा कडेन खुबश्यो अपेक्षा आसतात, तो थोड्योफार पुरो जातात, थोड्योफार जायनात। तर आमच्या बरोबर आसा आमचीच अशी एक आमच्या मदली एक बायल जी आमकां सांगतली तिचें मत। म्हाका दिसता कितें, नांव सांगतली रंजना दत्ताराम फडते। आमकां सरकारान आमी केन्ना वायट म्हणनात, खऱ्या सरकाराचें हें सगळ्याक दोळो पावना। कितें म्हणटा जाल्यार आमकां 8 वर्सां पयलीं आमकां सबसिडी दिल्ली, म्हयन्याक 1,500 दिवपाचो, ते घेवन आमी खूश आसा। आमी केन्ना कोणा वायट म्हणना। पण तुमी म्हणपाक नाका म्हणून म्हणिनात की खरेंच तुमकां दिसता की सरकारान तुमच्यो सगळ्यो ज्यो तुमच्यो इच्छा आसात, तुमच्या कडेन तुमकां पयलींच सांगलें की हे करतले ते करतले, आश्वासनां तुमकां दिल्ली, ती खरेंच पुरे केल्या? ती खरें पुरे जावना। खंय रस्ते बांदता आनी कितें बांदता अशें जाता। आमकां सदांच नळाचो, उदकाचो आनी लायटीचो प्रोग्राम आसता। आज करता फाल्यां करता अशें म्हणटा, पूण आजून तो आमचो सॉल्व जायना। बरें, जेन्ना तुमकां कितें दिसता बायलेचें मत, आमी जेन्ना मत दिवपाक वता ते तितलेच मोलादीक आसता? हो, बायलांचें मत हें मोलादीक आसता। म्हणजे जेन्ना हांगा सरकाराचे प्रचार करपाक येता तेन्ना खुबशीं आश्वासनां दितात की आमी हे करतले ते करतले, तुमच्यो कितें अपेक्षा आसा सरकारा कडल्यान? ते आमी तितले लक्षांत घेनात, कित्याक आमी दिता आनी वता। आमी कितें करता, आमी अडाणी मनशां शिकनाशिल्लीं। बरें, तूं जेन्ना मत दिवपाक वता तेन्ना तूं स्वताच्या मनान मत दिता की तुजो चलो सांगता किंवा तुजो घरकार सांगता? ना, हांव कोणाचेंच आयकना, म्हाज्या मतान आमी दिता। बरें, तूं खूश आसा सगळ्या ह्या सरकाराचेर? हांव खूश आसा, हांव BJPचे सगळ्याचे खूश आसा। बरें, म्हाका एक सांग की भरपूर गव्हर्मेंटान फॅसिलिटीज दिल्या, भरपूर कितें म्हणटा ही सोय केला फॅसिलिटी, ती फॅसिलिटी, ह्यो स्किमी काडल्या त्यो स्किमी काडल्या, पण तुमच्या पर्यंत ह्यो सगळ्यो स्किमी पावता? ना, पावना पावना पावना। घेता आनी कितें तें आमकां खबर नासता, विचार तिका। ह्या गृह आधारची स्कीम आसा तितून सारके तुमकां सदांच पयशे येता? हो, येता म्हणटा, टायमार येना केन्नाच। पयलीं 6 म्हयने सुद्दां येवंकूच नाशिल्ले, मागीर घरा हाडून दिता, मागीर आमकां तें लक्षाक येना। घाटे ATMाचें कोण ना करता काय तें आमकां खबर ना, पूण आमकां मेळना। बरें, ही आशिल्ली आमच्या पयतली एक बायल, तिचें मत तितलेंच सामकें गरजेचें आसा आनी तिजें आमी मत आयकून घेतलें। मेळुया आमच्या दुसऱ्या अस्तुरीक। आमच्या बरोबर हांगासरले मतदार, तांचे कडेन उलोवया आतां आमी। सरकार, तूं कितलें खूश आसा? आमकां कितें तरी हेल्प करूंक, घराक लागून करूंक जाय अशें म्हणटा। कित्याक आमचें घर उदक घेवन सगळें आमचो संवसारूय गेलो, घरूय गेलें। आमी सद्या शिशू वाटिकेन हें घेतलां, म्हणून थंय आमकां मातशे त्रास जाता, पूण अशें हें केलां आमी मातशें घराक लागून। आमकां कितें तरी हेल्प करूंक जाय आनी असो। पण आतां कितले दीस जाले, कितले म्हयने जाले? 5 म्हयने जाले आमी शिशू वाटिकेन आसाय। पण आपलें घर साडून दुसरे कडेन रावप म्हणल्यार खुबशे गजालींचे तुमकां त्रास जाता आसतले। तुमकां दिसता की सरकारान तुमच्यो सगळ्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो पुराय केल्या कश्यो?
पुराय कशें थोड्यो केल्या थोड्यो करकून अशें आसा न्हू सारकें आमकां सद्या पयलीं आमचें घर हें जावंक जाय आमकां सद्या घरान आतां येवकूच जाता कशें तरी 5 म्हयने जाले आमी शिशू वाटिकेन रावता शिशू वाटिका स्टार्ट जाल्यार आमकां परत सगळें सामान घेवन सगळ्याक भोंवचें पडटलें तुम्ही जेन्ना हांगासर जे सरकाराचे लोक असतात जे वेगवेगळे मतदारसंघातले जे वेगवेगळे पार्टींतल्यान हांगासर येतात आणि तुमकां आश्वासनां दितात तुमकां दिसता की तांची आश्वासनां कितपत पुराय जाल्या कशी पुराय जाय कितें जाल्यार जावकून अशें दिल्या पूण थोड्यांनी केल्या थोड्यांक करूंकू ना न्हू पण बायलांचें मत बायलांचो आवाज तुमकां दिसता खरेंच बायलो आपलो आवाज सरकारा कडेन पावयता कश्यो हावयता पूण आमकां सद्या हेल्प जाता घराक लागून तरी आमकां सद्या आतां हेल्प जावत बरें तुमकां आतां वेगवेगळ्यो स्किमी आसात गव्हर्मेंटान स्किमी काडल्यात सगळ्यो स्किमी हो तुमचे पर्यंत पावल्यात ना तुमकां दिसता कितें खंय तरी मदल्या मदीं त्यो स्किमी ना जाता किंवा तुमचे पर्यंत पावना पावोंक ना आमच्या मेरेन आमी 1,500 हे म्हाजे 1,500 तेच एक केल्या बरें तुमची कितें अपेक्षा आसा हेज्या फुडें आतां हे आमकां कितें तरी हेल्प करचो असो दिसता आमकां आतां घराक लागून आनी बाकीचे कामाचे किंवा बाकीचे आनी गो सद्या बेकार आसा कितें तरी कामूय बी ताका जाय अशें गरज बेकार म्हणल्यार कित्या खातीर आतां तो एमआरएफान आसलो तुका त्रास जाता म्हणून सोडले आनी सद्या आतां घरात आसा पण सरकारा कडेन तुवें मदत मागूंक नाशिल्ली ना अजून हें कोन्न पण तुमकां दिसता की सरकार तुमची आवाज खरेंच आयकतलो सद्या पयलीं म्हाका घराक हेल्प जावत सगळ्या बरें, कडल्यान एक बायल आमी म्हणटात की बायल घर चलयता खुबश्यो जबाबदारी आसता तूं जशें म्हणटा की तुजो काम ना पण घर मागीर तूं कशें चलयता तुका कितलेशे तुका त्रास जाता आसतले हेल्प करता कोण कोण न्हू सगळे हेल्प आसा हेल्प सरकारा कडेन तुमकां अशी कितें मदत आसा ह्या बाबतींत ना तुमचे त्रास तुमकांच काडपाक जाय फक्त जेन्ना मत मारपाक वतली तेन्नाच तुमकां सारकें तुमचे म्हणटा रेकॉग्निशन तेन्नाच जातलें की बाई मत मारपाक अमकी आयल्या मत हे दिवपी मतांक दिवचेच पडटा न्हू मत मत हें दिवचेंच पडटा घर पडलेला खूब त्रास जाले आमकां संवसारूय आमचो गेलो आनी घरूय गेले मदत करूंक ना आमकां मातशें 2-3 म्हयन्यांनी हें केलें मातशें हेल्प केलें सगळ्यांनी हेल्प केलें ना आमी सद्या आमी मागीर शिशू वाटिकेन आमी रावली आतां सरकारान तुमकां मदत केल्या आतां सद्या 2 लाख दिल्या न्हू आमकां बरें ही आशिल्ली आमची आनी एक हांगासरली मतदार जी आपले तिणें सांगलें दुखणें आपल्याक कित्याक जाय तें अशें वेगवेगळे ह्या वाठारांत आमकां वेगवेगळ्यो तरेच्यो बायलो मेळटल्यो ज्यो थोड्यो कामाक वतात थोड्यो घरांतल्यो आसा घरान काम करणाऱ्यो आसा तांचें आमी मत जाणून घेवया तिचें मत आयकुया तुमकां दिसता की बायलेचें हें मत जें आसा आमी मत मारपाक वता बायलांचें मत तितलेंच मोलादीक आसा कशें तुमकां दिसता हय मत आनी दुसरें मत आमचें मत म्हणजे आमकां कितें दिसता आमची जी वेगवेगळी आमची एक्सपेक्टेशन्स आसा आमची जी इच्छा आसा की आमकां हें जाय तें जाय सरकारा कडल्यान तें तुमकां दिसता सरकारा पर्यंत पावता कशें आतां गांवांत कोण पंच आहा सरपंच आसा त्या हेजेरसून पावोन जाय न्हू तें पूण पंचच आमचो हें जालें जाल्यार पावतली कशें तूं आतां एक हावजवायफ म्हणजे घरानूच तूं वावुरपी गृहिणी तूं वेगवेगळी तुमकां प्रॉब्लम्स भरपूर आसतले वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो तुमकां आसतल्योच आमी म्हणटात की भायर गेले केन्ना दादल्यांक आसता पण बायलो आमी घरान आसा आमकां खुबशे समस्यांनी फुडें वयचें पडटा तुमकां कितें तुमकां प्रॉब्लम्स आसा कशी दिसता लायटीची बील वाडल्यात ती पळय आतां सरकारान सांगलां की तुमकां उदक अमकेच उदक फ्री मेळटलें हें तुमकां दिसता की सारकें आसा चेडो म्हाजो भरून येयला 1600 रुपया आनी आयज पेपरार येयला 2 म्हयन्याची बील हें म्हणून फ्री पण ह्या सगळ्या त्यांच्या इन्कमान जे तांकां पयशे येतात त्यांची जी वेतन आसा त्या हितून तुमचें घर सारकें चलता कशें चलता अशें म्हणजे तेजेरच आमी हें मानूंक जाय न्हू पण तुमच्यो कांयच आतां सरकारा कडल्यान तुमच्यो कांयच एक्सपेक्टेशन ना बुट्टी येयले तेन्ना 10,000 कोणी हें केल्लें आमकां घरा आमचें पावोंकूच ना हें पळय हें सगळें गेल्लें थोड्यांनी कोणी कोणी दिल्या दिसता हय 10,000 मेळ्ळे गो पंचा कडसून ते 10,000 मेळना ही जोडटा न्हू म्हणटा आमी बी हें करूंक गेले ना पण जोडले जरी तुमकां दिसता की पूण कर्तव्य तेंची कितें सांग बुट्टी येयली म्हणटरेच तें तेंची कर्तव्य पयलीं आसलें ते खाणा जेवणाची हें ना आतां ही तितली खाणां हाडून दिली तेजेर हें नासता आतां आमची एक 150 पत्रे केले जाल्यार 25 पत्र्यांनी परत हें जातली तें ना न्हू अशें आमचे ते सबंद ते सायडचे सगळे गेले बरें तुमी सरकाराचेर खूश आसात आसा सगळ्याच हेजे बाबतींत आसात न्हू कितें आसा आमी ते पयशांचे बाबतींत फाटल्यान धांवना म्हणटा जें कोण कितें करता तें बरेंच करूं दी
असं आमचं इशू. पण फुडाराक तुमकां कितें दिसता तुमच्या गांवा खातीर किंवा तुमच्या स्वता बायलां खातीर कितें करचें सरकारान तशें? बायलां खातीर म्हणजे सरकार कितें करतलो? सरकार जो निवडून दिता न्हू पंच सरपंच तेजेर आदारीत आसता न्हू तें. सरकार कांय येवन सगळी करून दिवचो ना. ते सरकार थंय हें करतलो. सरकारचे म्हणून सगळे मेंबर आसतले तेतूंतले एकट्यान तरी हें पळोवंक जाय न्हू. तेन्नाच खरें न्हू तें. ओगी सरकाराकूय दोश दिवन फायदो ना. पण तुमी जेन्ना मत मारपाक वतात जेन्ना तुमच्या मतान तुमी मत मारतात की कॉन्ट्री ना ना आमचो कायदो हो. म्हाजी मत भायर पडोवंक जायना म्हणून आमी मारता. आमच्या मनांतल्यान आमी मारता. म्हाका दिसता खरेंच तुमचे विचार हे आसा ते सामके आजच्या जी आमकां म्हणटात ती आजची अस्तुरी आसा ते तुमचे सारके विचार आसा. सगळ्या बायलांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात की मताच्या वेळार कशें मतदान करचें आनी कितें विचार घेवन करचें? म्हणजे सगळ्यांचो एकवट आसूंक जाय आनी तेन्नाच ते तुमच्या मनाक कशें मत मारपाचें आसा तें तुमी मारा. दुसरें सांगता म्हणून तूं मारनाका. इतलेंच आमचें. देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू. आमच्या बरोबर आसा वृश्टी गांवकर. जाणून घेवया तिचें मत. तुमकां कितें दिसता सरकारान ज्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स काडल्यात त्यो सारक्यो तुमच्या पर्यंत पावता कश्यो? आमच्या पर्यंत एक सुद्दां स्कीम अजून पर्यंत पावलेली ना. वेगवेगळे स्किमी आसा गोंय राज्यान वेगवेगळे बायलां खातीर भुरग्यां खातीर सुद्दां आसतल्यो वेगवेगळे स्कीम जी बायलां शिकोवंक ना तेंच्या खातीर त्यो पावच्यो अश्यो. पण तुमकां ह्यो सगळ्या स्किमीं बद्दल तुमकां जाणकारी आसा? तुमी अवेर आसात की ह्यो सगळ्यो स्किमी ऑलरेडी आसात म्हणून? ना म्हाका एक सुद्दां स्किमीच्या बद्दल कांयच खबर ना. पंच मेंबर तुमचे आसात ते तुमकां ह्यो सगळ्यो स्किमी सांगिनात? ना पंचा कडल्यान जाल्यार म्हाका केन्ना रिस्पॉन्सूच मेळोंक ना कसलो. स्किमी तेंचे हरशीं काम ते कितें नव्यो स्किमी बीन येता तेजे आमकां लाभ घेवपाक दिवपाच्यो पण तेंच्या कडल्यान अजून पर्यंत म्हाका दिसता पावूंक ना. आमकां बालवाडींतल्यान बीन कितें कडधान्य बीन मेळटा पळय बुस्टर्स ते सगळे आमकां पावता आनी तेजो आमी सगळो एडवांटेज घेता. बरें तूं कामाक वता आनी तुका सगळें खबर आसा की सगळीच म्हारगाय वाडल्या आनी तूं कामाक आशिल्ल्या कारणान तुका खबर आसा की अमक्याच सॅलरींतल्यान तुका सगळें हें निभावन घेवपाक जाय. सो तुका दिसता की हें सगळें तुका पावता कशें? पावना पण तरी मॅनेज करचें पडटा न्ही. पण सरकारा कडल्यान तुका कितें एक्सपेक्टेशन आसा की तांच्यांनी तुमच्या खातीर कितें करचें कशें किंवा बायलां खातीर आनी कितें तरी नवीन स्किम्यो काडच्यो ज्यो खरेंच तांच्या खातीर उपयोगी पडटल्यो अशें तुमकां दिसता? हय दिसता तशें कितें फायनान्शियल हेल्प थोडो तरी बायलां खातीर जातलो. हांगासर आतां हे सायडीन बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी बीन आसा सो हे एरियेक कितें तरी बायलां आपलो स्वताचो असो कितें करपाक शकता बायलां तितूंतल्यान तांकां इनकम मेळपाक शकता. बरें तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या मतदार आमच्या बायलांचें मत हें कितलें गरजेचें अशें तुका दिसता? एक आमकां जो हक्क आसा तो आमी दिवपाचो एक बरो कॅन्डिडेट निवडून हाडपाचो हें आमचेरूय डिपेंड आसा. कोणी सांगता म्हणून किंवा कोणाच्या प्रेशराच्या अंडर कोणी वोटींग करचें न्ही. तुका सरकारा कडल्यान कितें एक्सपेक्टेशन आसा? सरकारा कडल्यान म्हाका खुबशे एक्सपेक्टेशन आसा. पयलीं म्हणजे आमच्या गांवांत आमकां कसल्योच फेसिलिटीज ना. पयलीं म्हणजे आमकां नेटवर्क प्रॉब्लेम हो सामको आसा. चलो म्हाज्या चल्याक क्लासी अटेंड करपाक मेळना. नेटवर्क प्रॉब्लेम आमकां पावस भर आमकां उदक खोदूळ खावचें पडटा आनी तें बी उदक जर एकदां गेलें जाल्यार आमकां 8-8 दीस उदक येयना. जेन्ना हांगासर बुट्टी येयली तेन्ना म्हाजें नवेंच घर फक्त 1 वर्स जाल्लें म्हाज्या घराक आनी फक्त ऑलमोस्ट 1 मिटर उदक उरलेलें म्हाज्या स्लॅपाच्या वयर वचपाक आनी गोवोरमेंटान फक्त म्हाका 6,000 दिल्या. तेन गोवोरमेंटान कितें सांगलें कितें डॅमेज आसत कितें आसत भिंती क्रॅक आसत जाल्यारूच पयशे मेळटले पूण तशें ना न्ही. 1 वर्स घराक जाल्यार ताका डॅमेज जावपाक शकना तेजी भिंत क्रॅक जावपाक शकना तेजी भिंत पडपाक शकना. बाकीचें ओवरऑल लुकसाण आसा तें कोण दितलो म्हाका? बरें हे सगळें तुजें सरकारा पर्यंत पावला तुजें? हांवें पावयल्ल्यो गोवोरमेंटा कडेन हांवें पावयल्लें आनी परत लॅटर केलें गोवोरमेंटाक पूण तेजेर म्हाका रिप्लाय येयलें की पयशे दिल्या. जे पयशे दिल्या म्हणजे ते 6,000 दिल्या तेजेच म्हाका परत लॅटर दिलें गोवोरमेंटान. बरें जेन्ना तुका हे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले आनी तुका आतां तुज्या घराचें सिट्युएशन कितें आसा? आतां म्हजें सिच्युएशन म्हणजे हांवें परत मेंटेनन्स बीन केलें न्ही परत पेंटींग परत हें केलें हांवें. हँडल करपाक जावंक ना पूण कितें करतली गोवोरमेंट दिना म्हणटे शेवटी आमकां कितें तरी करचेंच पडटा न्ही. तुका होच गव्हर्मेंट जाय? तें कितें म्हणून सांगतलें ऑप्शन ना. हय बरें पयलीं पासून आमी बीजेपीकूच सपोर्ट करीत येयल्या आनी आतां सुद्दां जर आमकां गोवोरमेंटान जर आमकां हें केलें जाल्यार आमी बीजेपीकूच सपोर्ट करतली न्ही. मदत ही आमकां बीजेपीन करपाकूच जाय न्ही करपाकूच जाय. आतां जेन्ना तुमकां आश्वासनां दिल्लीं तेन्ना तुमकां दिसता की बायलांची जी वेगवेगळे मागण्यो आसा त्यो खरेंच पुराय जाल्या कश्यो? म्हाका तरी दिसना. तुवें ग्रहदार केला? ग्रहादार केला हांवें. तुका दिसता तेजो खरोच उपयोग जाता कसो तुका? हय जाता म्हाका उपयोग. तुका कितें दिसता की आतां ज्यो बायल्यो आसा ज्यो घरान आसा तूं म्हणटा तूं हावजवायफ आसा
लायटीची बिलां वाडल्यान मागीर उदकाची बिलां वाडल्यान सो हाच्या बद्दल भरपूरच वाडल्या, लायटीची बिलां उदकाची बिलां भरपूरच वाडलेली आसा आनी तेजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय. कितें बायलां खातीर म्हणजे आतां आमकां शिकलेले आसा तांकां पयलीं म्हटल्यार जॉब दिवपाक जाय, बाकीच्यो कसल्यो तरी हांगासर हे हाडपाक जाय, फेसिलिटीज हाडपाक जाय बायलां खातीर, भुरग्यां खातीर फेसिलिटीज हाडपाक जाय. हांगा भुरग्यां खातीर कसल्योच फेसिलिटीज ना. म्हणजे हे सगळे तुका दिसता की एके वटेन सरकार आपले जे आश्वासनां दिता ती पुरायूय करिना पण तुमकां तोच सरकार जाय ते काय सांगपाक शकना. सारकें. सरकारा कडसून अर्दे मागणी म्हणजे पयल्यान पयलें आमकां नेटवर्क दिवपाक जाय आनी पयल्यान दुसरें म्हणजे भुरग्यां खातीर हांगासर ग्रावंड आनी कसल्यो फेसिलिटी भरपूरशे जावपाक जाय, त्यो सगळ्यो जावपाक जाय. जेन्ना तूं मत मारपाक वता हे मत तुज्या मतान तूं मारता की तुका घरची तुजे सांगता म्हणून हांव म्हाज्याच मतान मारता. मता बद्दल म्हणजे तेंच्यांनी तांकां जाय पळय त्याच गव्हर्मेंटाक मतां मारची, दुसऱ्याच्या सांगण्याचेर मारची न्ही. म्हणजे कॅन्डिडेट जर खरोच बरो आसा ताकाच मत मारपाक जाय न्ही. ना पार्टी खंयची अशी ना कोणी असो न्ही, म्हणजे जे पार्टीन आमकां खरोच हेल्प केला ते पार्टीक मारतली. हय म्हाजें घर गेलें हितून बुट्टेन घर गेलें, आयदन मडकी सगळ्यांत गेलें. म्हाजें घर ल्हानूच आसलें, घर बांदूंक जायनासलें आनी तें घर म्हाज्या हेतूनसून उदक येयलें आनी सगळें घरान आसलें तितलें गेलें, कांय ना. आनी मागीर सरकारान मदत करूंक ना. सरकारान आतां 2 लाख दिल्या, 2 लाखांनी घर जाता. 2 लाखांनी घर बांद म्हटलां. सध्या तुमी आतां खंय रावता? सद्या पळय हांगा रावता आमी. आतां कितले म्हयने जाले? 6 म्हयने जाले. 6 म्हयने लोकांगेर तुमी आसा. हय आमी तिगांत आसा, एक चेडो घोव म्हाजो आनी हांव. आनी तो चेडो पळय हेतून मारपान आसलो कामाक कॉन्ट्रेक्टाचेर, तो पळय पडलो लायटीचें काम करता पडोन आतां 3 म्हयने जाले तो हात मोडून तो घरान आसा. आर्थीक मदत कितें येता कोण करता? कोण करतलो? 2000 येताले ते बी पळय इलेक्शनाक बंद आसा तेका. ते बंद आसा पयशे? हय तें करपाचें. कोणीय गांवचें कोणीय फुडें सरोन करता मदत. म्हणजे तुमकां आतां सध्या फक्त गांवच्याच लोकांची मदत आसा, सरकाराची काय ना? मोदीन तांदूळ दिल्ले ना फुकटचे ते खावचेले. पण आतां सगळ्या त्या हेतून तुमी म्हणटात आतां होच तुमकां तरी होच सरकाराक तुमी मत दितली? हय दिवचे पडले ना आनी कोणाक दितली. बरें तुमकां दिसता की तेंच्यांनी तुमच्या खातीर कितें करचें कशें? करचें आमच्या खातीर खूब मदत करची तेंच्यांनी आमच्या खातीर. खरेंच तुमकां ही गरज आसा? हय आमकां सामकी गरज आसा आतां सामकी. आतां आमचें घर म्हणलें पळय बांदता तें घर पण एका दिसाक रडोन दीस काडटा आमी. कित्याक चिरे आसत जाल्यार सिमीट ना, सिमीट आहल्यार खडी ना, खडी आहल्यार आनी सगळोच खर्च वाडला, खंयच हात घालपाचो ना. कितें करपाचें? करता पंच मदत करता, सगळे लोकूय करता मदत. पूण कितलो तेंप करतले? सरकाराचें म्हणून कितें जाय न्हू मदत म्हणून. बाबा ताका काम ना, 1000 वेळा सांगलें ताका काम फिक्स दिया म्हणून, कोण आयकता? आनी तेज्या कडेन तें लोडिंगाचें काम तेज्या कडेन जायना न्हू. तो लायटीचें करता तें इलेक्शन तेंच आपल्याक काम दी म्हणटा तो एमआरएफान, तें बी ना. पर्याय ना म्हणून सरकार जाय असो न्ही. सरकार सगळे येयले आनी सगळे गेले. कोणाचें सगळ्यांचें सगळें एकूच सगळें होच जाय तोच जाय फिक्स आमच्यांनी कोणाकूच मागोनूच. कित्याक सगळे एकाच हेतून मडकेन रांदता, कोणाक म्हणून मागतलीं? आपल्याचेर येयलो म्हणटूच गेलो त्या वेळार दोळे धापले मारलो शिक्को येयलीं घरा. पण म्हाका एक सांगा, तुमी तो मत तुमी म्हणटा पण तुमकां खरेंच तुमच्याच मतान तुमी आमच्याच मतान मारता, आमकां कोण कांय दिना. ना ना आमकां कोण कांय दिना. आमी आयकता हेका हें दिलें तेका तें दिलें पण आमकां तसो कोण कांय दिना हांगासर ना. कोण कांय दिना आमकां तरी दिना तिगांय काय कोण ना. कितें तरी आमकां अशें गांवांत कसलो तरी उद्योग दिवचो न्हू. हय भुरगो आसा ताका खंय तरी लावचो. बेकार भुरगे अशे आसता तांकां खंय तरी पोटाक लावंक जाय. हय तूं एक गृहिणी सो तुजी सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा? दिसता की सरकारान सगळें पुराय केलां, सगळें दिलां तुमकां? दिलां आमकां फाटीं बुडलेलें आमचें उदक आयलें न्ही तेन्ना आमकां दिलां सरकारान. थोडें दिलां हेल्प केला थोडो. पण आतां वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसा सरकाराच्यो त्यो तुमच्या पर्यंत पावता सारक्यो? ना आमकां पावना न्ही त्यो. बाकी हांगासर तुमच्या गांवांत सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा, म्हणजे उदकाचे बी तुमकां कांय त्रास जायना हांगा? केन्ना जाता मदीं त्रास, अशें पायप फुटले तशें त्रास जाता आमकां. हरशीं उदक आसता? उदक आसता आमकां. हय ना आमचे पर्यंत पावना थंय. कांयच पावना? ना पावना. पण तुमकां खबर आसा की स्किम्स आसा म्हूण खबर आसा. पण कित्याक पावना कशें दिसता हांगा स्किमी?
ती आमकां कांय सांगना न्ही आमची तूं एक गृहिणी म्हणजे तुका तुज्या घरकाराच्या जो पगार येता तातूनच तुमकां सगळ्याक तुजो संवसार चलोवचो पडटलो सो तुमकां दिसता की तो सारको ते हितून तितले भागता तुमचे ना तशें जायना न्ही तें एकटो जोडून तशें जायना न्ही तें घरान सगळ्याक म्हणजे तुमकां कितें वेगवेगळे प्रॉब्लम्स जे आसा तुमकां तो त्रास जाता समस्या तुमचे ज्यो आसात त्यो कितें आसात तशें कांय ना आमचे आतां भुरगे बरे शिकून मागीर कामाक लागपाचें इतलेंच आमच्या पेक्षा पण अमकोच पगार आणि म्हारगाय इतली वाडल्या ताजेर कितें म्हणटली तूं म्हारगाय भरपूर वाडल्या ती मातशी कमी करची अशें लायटीची बिलां नळाची ती भरपूर येता एकदम सारकी ती मातशी कमी करची अशी जी गृहिणी आसा ती मत दिवंक वता सरकाराक निवडून हाडपाक तिचो तितलोच हात आसा पण तुमकां दिसता की सरकारान तुमच्या खातीर कितें तरी अशें करपाक जाय की तुमकांय कितें तरी आदार आसचो इन्कम येवचो अशें करता हांगा सरकार ना तशें हांगा करिना न्ही पण तुमकां दिसता की तशें जावचें कशें जावचें कशें दिसता न्ही आमकां आतां सिलिंडर सुद्दां पळय कितले म्हारग जाले सारके भरपूर 1000 पावला सिलिंडर सुद्दां तशें जायना न्ही तें बजेट बसना न्ही तें म्हयन्याक तितलें मागीर तें मातशें कमी करचें अशें कमी करचें म्हणजे तुमी मत मारपाक वता तेन्ना तुमी सरकारान कितें पळयतात आं म्हणजे तुमची कितें अपेक्षा आसता सरकारा कडल्यान मत मारपाक वता तेन्ना तुमी खंयचो कॅन्डिडेटाक आमी मत मारतले कशें तुमी चिंततात तशें ना आमी अशें आमकां आमच्या मनान येता पळय तशें तें मारता न्ही आमी मत तेका पण तुमच्याच मनांतल्यान मारतात आमच्याच मनांतल्यान मारता आमी पयशे घेवन बी तशें मतां मारिना आमी आमच्या मनान जें कितें आसा पळय तें आमी मारता सरकारान आनी कितें करचें अशें कसल्यो कसल्यो फॅसिलिटी दिवच्यो अश्यो आमकां बायलां खातीर कशें दिसता आमकां सरकार